ನಿನ್ನ ಉಸಿರು ನುಡಿಸು ಎನ್ನಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮ ನುಡಿಸು ಎನ್ನಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸಾರುವೆ ಜಗದಿ ಪೂಜ್ಯ ನಾಮ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೃದಯವರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಮನದೇ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನೀಡುವೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಜೀವಿಪೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಜಲವು ನೀನೇ ನನ್ನ ತ್ಯಾಗದ ಫಲವು ನೀನೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಜಲವು ನೀನೇ ನನ್ನ ತ್ಯಾಗದ ಫಲವು ಹರಿಸು ಎನ್ನಲಿ ಜೀವಾಮೃತವ ಹರಿಸು ಎನ್ನಲಿ ಜೀವಾಮೃತವ ಸಲಹು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹೃದಯವಾರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಮನದಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನೀಡುವೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಜೀವಿಪೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೃದಯವರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಮನದಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನೀಡುವೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಜೀವಿಪೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ. Organ tuka sumia Jesu. Organ tuka sumia Jesu. Hoglap tuka sumia Jesu. Hoglap tuka sumia Jesu. Aradan tuka sumia Jesu. Aradan tuka sumia Jesu. Jai jai tuka sumia Jesu. Jai jai tuka sumia Jesu. Wakani tuka sumia Jesu. Wakani tuka sumia Jesu. Namaskar tuka sumia Jesu. Namaskar tuka sumia Jesu. Pranam tuka sumia Jesu. Pranam tuka sumia Jesu. Naman tuka sumia Jesu. Naman tuka sumia Jesu. Vandan tuka sumia Jesu. Vandan tuka sumia Jesu. Jai jai tuka sumia Jesu. Jai jai tuka sumia Jesu. Wakani tuka sumia Jesu. Wakani tuka sumia Jesu. Hallelujah. 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 Mogacano, आम्ही मौन जाऊया एवकारिस्ता मुखार. देवान आमकां दिल्लो आत्मो बियासो न्ही, कन्फ्युजनाचो न्ही, समाधानाचो सेरेनिटी म्हणटा आमी. खंयच्याच रितीनी मुजे तावन आनी एकल्याक इरिटेशन उपाद्र जावंक नजो. देखून हे आमी हर एकल्यानी मोतीन धरिचय. देवाचो आत्मो
आमकां समाधान करचो, शांत करचो, भियेल्ल्या वेळार आमकां धैर्य दिवचो. देखून कोणेय मोदें मोदें व्हडल्यान बोव मारची नाका. मौन रावया, सोम्याक आयकोवया. आमी हरियेकल्यांनी उलयल्ल्या वेळार देगेन आसल्यांक मागोवंक जायना. देवाच्या आत्म्याची सकत, येवकरेस्तल्या जेजूची सकत आमी अनुभव करी जाय. इट इज नॉट इमोशन्स, उद्वेग न्ही, फकत राजावी न्ही, उद्वेग आनी राजाव सांगाता वचोंक जाय. आमचें चिंताप सारकें जावंक जाय. जेजूचेर आमची दिस्त कसोवया. आज मागया आमी, ये जेजू, हांवें म्हजेत विशांत जाणा जावंक, तुजे विशांत जाणा जावंक, म्हज्या भावंडा विशीं जाणा जावंक तूं कृपा दी. तुज्या पवित्र आत्म्याची सात देणी भरपूर तरान दी. हांव कितें म्हणलें जाणवाय म्हाका दी. पवित्र येवकारिस्तांत आसच्या सोम्याक हरसून आमी गावया गीत तुजो हांव मोग करतां. आनी ह्या वेळार उडास दवरया. जर तर देव जेजू पवित्र आत्मो म्हजो मोग करता जाल्यार आमी जेजूचो मोग करूंक आसा. देखून भोव अपुरबायेचें गीत तुमकां सगळ्यांक बाय हार्ट येता. तुजो हांव मोग करतां हें गीत आमी गावया. तुजो हांव मोग करता, तुजो हांव मोग करता जेजू, तुजो हांव मोग करता. आतां आनी सदां तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरसोना, तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे सांगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरसोना. तुका हांव वर्गां दिता, तुका हांव वर्गां दिता जेजू, तुका हांव वर्गां दिता. आतां आनी सदां तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो,
तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सोसना तुझ्या पायांतळ्यार रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सोसना तुझी हांव स्तुती करता तुझी हांव स्तुती करता जेजू तुझी हांव स्तुती करता आतां आनी सदां तुझ्या पायांतळ्यार रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सोसना तुझ्या पायांतळ्यार रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सोसना जेजूक आमी बसयले सुमया तुजो मोग करता तुका हांव अर्गां दिता तुजी हांव स्तुती करता हें आमचें कामच हर एका घडितांनी हर एका संदर्भांनी जेजूक आमी अर्गां दिवंक जाय ताची स्तुती ताचें आराधन आमी करूंक जाय दुसरें देव कितेंच आमचे तावन आशेना केदाळा आमचें काळीज बरोवन येता तो वेळ आमी थँक्यू म्हणटा चिल्लर एक चॉकलेट कोणें दिलें जाल्यार आमी थँक्यू म्हणटा आनी म्हणूंक फावो आमी आमकां जीव दिल्ल्या आमकां रचल्या राखल्या पोसुल्ल्या ह्या घडये पर्यंत हर एका संगतींनी सांबाळून व्हेल्ल्या देवाक आमी अर्गां दिवचें वाजपी हें ताची मात एकल्याची स्तुती करचें ताचें आराधन करचें हें आमचें काम आनी सडीत आमचे विशयान समजून घेवंक किर्तन 40:9 गुंडायेन इल्लेशें अध्ययन करूंक तातूंत किर्तनकार कितें सांगता तें समजून घेवंक आमची समजोनी पावची ना त्या पासत पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागया उबे रावचें म्हणून ना कित्याक थोडी तुमी सकला बसल्यात पुसले कडेन धांवणूसो पवित्र आत्म्याचें गीत आमी मुठवें एक गीत गावया पवित्रत्म्या तू ये मुझेत पवित्रत्म्या तू ये मुझेत पवित्रत्म्या देवून ये पवित्रत्म्या तू ये मुझेत कष्टन वारान बुडतना
वसो म्हाका तूं दिताय भिरांतेन जियेतना धैर्यान म्हाका तूं भरताय पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या तूं ये मुझे पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या देवून ये पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या तूं ये मुझे पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या देवून ये मोगाच्यानो कीर्तन 40:9 संवसारी ग्रेस्त कायेचें पोकळेपण म्हूण ताका तकलें नांव दिलां संवसारी ग्रेस्त कायेचें पोकळेपण सोमेस्त राष्ट्रांनो हें ऐका पृथ्वेर वस्ती करतल्या सोमेस्तानो साद्या वा कुलीन लोकां मदल्यानो क्रेस्तानो तशें दुबळ्यानो चीत दिवन ऐका म्हजें तोंड उलयतलें जानवाय म्हजें काळीज परगडतलें शाणेपण एके म्हणणेक हांव सत्रायेन कान दितां किन्नारी वाजोवन म्हज्या उमान्याचो अर्थ सांगता वायट विघ्नाच्या दिसांनी म्हाका घात करतल्यांचें खोटेपण म्हाका वेडो घालता तेन्ना हांवें कित्याक म्हूण भियोवचें आपले संपत्तेचेर तांणी दवरला सगळो विश्वास आपले वडू ग्रेस्त कायेची भाडाई दाखयतात ओळ 7 कोणूच मनीस आपणाचीच सोडवण करूंक शकना आपले सोडवणेचें मोल देवाक फारीक करूंक ताच्यान जायना जिवाचें सोडवणेचें मोल खरेंच व्हड ते मनशाचे तांकी भायर दुडू दिवन ससनाक जियेशें करूंक जायना फोंडू केदींस पळयनाशें करूंक जायना भारी अर्थाभरीत उतरां म्हजें आनी तुजे दीस एक दीस सोंपतले ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ आज आमी मातयेच्या वयर एक माती आमचे वयर ही जानवाय जाय जय आमकां संवसारी ग्रेस्तकायेचें पोकळेपण कांय उपकाराक पडना फोंडू केदींच पळयनाशें करूंक जायना कित्याक पळय शाणे मनीस मरतात तशेंच पिसो आनी मूर्ख नांस जातात आपली ग्रेस्तकाय दुसऱ्यांक सोडून वेतात ಒಂದೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗು एकत सोडून वच नाल्यार दिवन वच ह्या दोना भायर तिसरें ऑप्शन ना ही जानवाय ही हर एकल्याकी आमकां समजा जाय आपली नांवां तांणी गांवाक दिल्यान जाल्यार तांचे फोंडू तांचें सास्तीक घर तांचें बिडार ससनाच्या ससनाक मनशाक आपल्या वैभवांत सदां काल ठिकाण ना तो नास जातल्या मनजाती सारको आपणाचेरच पातयेवन आसल्याची गत ही आपले भाडायेन दादोसकाय भोगतल्यांचो अंत वो शेळयां बरी तांकां लोटून पाताळांत घालतात मोरान तांकां सरवाक व्हरतलें ती शीदा आपल्या फोंडांत देंवतलीं तांचें रूप विरोवन वेतलें पाताळ
जातलें तांचें बिडार. पूण देव म्हजो आत्मो सोडयतलो, म्हजो तो स्विकार करतलो. कोण एकलो ग्रेस्त जालो म्हूण भियेनाका, ताच्या घरचें वैभव सडटा म्हूण चिंता करिनाका. तो मरतना कांयच वर्सो ना, ताचें वैभव ताच्या फाटल्यान फोंडांत देंवचें ना. भारी एक अर्थाबरीत उतरां ही. लोक तुजी प्रशंसा करतलो कित्याक तूं सुखांत आसाय अशें म्हणून तो आपूण भागी म्हूण लेखतलो. पूण परतून केदींच उजवाड देखचे नांत. त्या आपल्या पुर्वजां सांगाता मेळोवंक तो वेतलो. निमाणी ओळ 19. मनशाक आपल्या वैभवांत सदां काळ तिकान ना, तो नास जातल्या मनजाती सारको. थोडो वेळ आमी मावून रावया. ह्या किर्तन 40 आनी 9 कितें तुमकां तुमच्या काळजाक लागलें तें तुमचें कर्ण घेया. कितें जाणवाय तुमकां मेळ्ळी ती घट्ट धरा. फाटल्या दिसांनी एका मलगड्या बिस सायबान आमच्या गांवसोनय काळो लोब माथ्याकी काळें उस्तूर आसा तसलो बिस साहेब तुमी थोड्यांनी पळयलां आसतलें. तो टॉक आयकला जावं की पुरो इल्लो वायरल जालो. भोव मोठो एक 3-3.5 मिनटांनी ह्या बिस साहेबान गरजेची एक आत्मीक संगती आत्मीक आठव तातूंत दिला. तांतल्यो थोड्यो संगती तो म्हणटा चरित्र आमकां कळीत आसा. चरित्र आमकां कळीत आसा आमी वाचता आनी चरित्रेंत आमी पळयलें सेजार राय म्हणटाले लोक ताका आराधन करतालो. पूण तो खंय आतां? ताणें ताच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो मुर्ती केल्यो. खंय आहा तो? धूळ माती जाला. एम्परर म्हूण जावं आमी चक्रवर्ती म्हूण आसले. अलेक्झांडर बॅबिलोनियाचे आसिरियाचे व्हडले व्हडले मनीस संवसार हालयल्ले खंय आसात? आनी उपरांत तो म्हणटा आनी आज मनीस अशें चिंता की हांव ससनाक हांगा जिवोंक आयसलें बरी. आपणाक मरण ना, ससनाक जियेता. हे मनशा तुजें जिवीत थोड्याच तेंपाचें म्हणलें उडास दवरूंक आमकां आपयता. आनी तो म्हणटा सुमी म्हणटा हे मनशा तुजें म्हणलें कांय ना. थोड्या दिसांक तूं आसाय सगळें सोडून तूं वेताय. ज्या दिसा आत्मो तुजे तावन गेलो तूं नाय. थोड्याच वेळा भितर आमी कितें आतां इतलें श्रृंगार करचें हाचो अर्थ श्रृंगार नाका म्हणून न्हय. कुडीची बरी जतन घे जाय आमी बऱ्या भलायकेंत आसा जाय. पूण लेखा व्हरतें कुडीच्यान चिंतलें तांती आत्मो काडलो जाल्यार कूड घडयेन कुसोंक सुरू जाता. मनीस लागीं रावना आनी सकड मन जाती प्रासी मोड्याच्या घाणी मुखार लावंक जायना तितली घाण आसा तातूंत. पूण मनीस चिंता आपूण ससनाक जिवोंक हांगासर आयलां आपणाक आखेर ना. देर इज नो एंड फॉर वन सेल्फ. जेजू म्हणटा तुजें म्हणलें कांय ना. आनी तांकां थोड्यो गरजेच्यो संगती तो म्हणटा चिल्लार कारणा खातीर कुटुंबाचे मनीस दुस्मान जातात. आवय बापूय आसता म्हणसर पळोवंक येनातलीं
मोर सरली म्हूण कळल्या कुडले खंय खंय तावन संवसाराच्या कोणशार आसली घडयेन हजर जावनी जाली. कित्याक म्हळ्यार एक घर आसा, एक कार आसा, इल्लें भांगर आसा, इल्ले पयशे आसात, FDs आसात, आनी कितें काय इन्वेस्टमेंट केल्लें आसा, वांटून काण घेवंक आसा. आनी चिल्लार कारणा खातीर दुस्मान जातात. येतात मात न्ही, दुस्मान जातात चिल्लार कारणा खातीर. कित्याक म्हळ्यार कांयल्योसो वस्तू आसात. आनी मुखार तो म्हणलो हें पुरा काणगोन व्हरनी, हे मनशा तुका निमाणें करेक्ट फिट जावचे बरी एका फोंडान देवयतात. कास्केट म्हणटात ती तुमी गंधाची करा, सागुनीची करा, कली करा, ताका जणेलानांत ताका वारें येवंक वाटत ना आनी तातूंत करेक्ट आमी फिट जाता. फिट जावन समास केल देंवोन आखेल मुग्धालें. मागीर उजवाड पळोवंक ना, पुनर्जिवनपण आसा तें आत्म्याचें. कुडीचें जिवनपण म्हूण सांगलां, खंयच्या रितीचें आमकां कळीत ना, भावार्थान आमी पात येता. देव तें करतलो. पूण मुनी सांगा आपणाक मोरान ना, हांव सस्नाक जियेतां मोगाच्यानो ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಇತರರ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ. तुवें आदान दवरचें उदक आनी एकल्याचें दूख जावंक नजो, तें उदकच तासों दी. तुवें आदान दवरचें, तांदूळ घालचें तें उदक दुसऱ्यांची दुखां जावंक नजो. हे मनशा नितीन प्रामाणीकपणान जिये. कित्याक म्हळ्यार आमकां दवरच्या त्या पेटेक जणेलानांत आनी आमकां गुट लावच्या त्या वस्तुराक पॉकेटिनांत. कफन के कपड़े को पॉकेट्स नहीं होते, जेब नहीं होते. म्हळ्यार मस्तू समुदायांनी संप्रदायांनी मरण पावल्या मनशाक वस्तुरांत गुट लावन जेजूकी सानाच्या वस्तुरांनी गुट लावन दवरलें आनी त्या सानाच्या वस्तुराक पॉकेटिनांत. हे समजा ही जानवाय आमकां जाय जाय. ताचो अर्थ कांय नाका म्हणून न्ही, सगळ जाय पूण हर एकी प्रामाणीकपणान जावंक जाय मोगाच्यानो. तर कितें आमी व्हरून वेता? बरें आनी वायटा शिवाय कांय व्हरूंक जायना. ओन्ली आवर गूड डीड्स. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಅವಧಿ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಬರೀ समाधी. आमकां थोडो वेळ देवान दिल्लो आसा बऱ्या तरेन, तो आमी करसूंचो. देखून हें किर्तन 40:9 वेळ मेळटा मेळटाना घट्ट वासा. एकामेकाक हें वाचून सांगा, बायपाट करया आमी, आमच्या भुरग्यांक नात्रांक हें सांगया. भारी गरजेचें. काली सुमयाच्या रक्षणा खातीर किर्तन 91, 90, 95 वाचल्यार पावना. मनशाच्या जिविताविशांत सारकी समजोवणी जानवाय मेळोवंक किर्तन 40:9 आमी हर एकल्यांनी तें बायपाट करी जाय. देखून मरणाची एक 17 ते सुमार कांतारां आसात. तातूंत हर एकी कांतारां ती खाली मरणा वेळार मात न्ही, ती आमी आमच्या मनांत रिपीट करी जाय. निरंतरी आमकांच आमी उडास करूंक जाय. मनशा तुका मरोंक आसा, थोड्या तेंपाक तूं आसाय, तूं एक पयनारी, तूं हांगा एक ट्युरिस्ट जावन आयलाय, तुजें पयन सांगतना तुका वचोंक आसा फाटीं. तूं रजेर आयलाय मनशा, थोड्या दिसांच्या रजेर देवान तुका हांगा धाडला. तुका फाटीं वचोंक, तुका फाटीं म्हजे सरशीन येवंक आसा. देखून मलयाळी भाशेन ती एक सांगणी भोव अर्थाभरीत. उडुक्कम तुडुक्कम मरंद नडुक्कम मात्रम ओरताल जिवितम अबद्धमाई पो म्हणटात. हे मनशा तूं खंय तावन आयलाय आनी तूं खंय वेताय हें विसरून तूं खाली मदगत आसचें ते 4 दीस मात्र नियाळशी जाल्यार तुजें जिवीत अर्थ नातल्लें जाता. हे मनशा
तूं खंय तावन आयलाय देवा तावन आयलाय तूं खंय वेताय परत देवा थंय फाटीं वेताय हें विसरून खाली संवसारांत आसले 4 दीस म्हाका मोरान ना हांव हांगात तूं जिवोंक आयलां म्हूण जियेशी जाल्यार तुजें आनी म्हजें जिवीत अर्थ नातलें जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. तर जिवेल्यारी मेल्यारी आमी सोमयाची मरणा वेळार सबार पोटी हें गीत आमी काडटा आनी त्या सोमयाक हरसून यू आर माय शेपर्ड हें गीत आमी गावया बसुले कडेन थावणून तूं मौनपणान एक मागण्याच्या स्वरुपान हें आमी गावया कोंकणींत या इंग्लिशान. Tens muzo astro, tens moje kote, tens muzo koroi, tens muzo dev. अनेक पोटी सकट म्हणया. Tens muzo astro. Tens moje kote, tens mozo koroi, tens mozo dev. आराधन करता सगळ्या ह्या काळजान मुखामोल सोदता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा Tens mozo Adam, tens mozo Uzvar, tens mozo Santo, tens mozo Dev. Ane poti. Tens mozo Adam, tens mozo Uzvar, tens mozo Santo, tens mozo Dev. आराधन करता सगळ्या या काळजान मुखामोल सोदता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू
जेसू हांव तयार आसा जेसू हांव तयार आसा जेसू हांव तयार आसा आराधन करता मुगल्या ह्या काळजान मुखामोळ सोदता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेसू हांव तयार आसा जेसू हांव तयार आसा जेसू हांव तयार आसा थोड्यो घडयो आमी मावून जावया. आमच्या विशांत आनी सडीत जानवाय आमी समजून घेवंक आमी हर एकली देवाची विस्नार रचना आनी ताणें आमकां रचलां जाल्यार तो आमकां सोडून घालता की हाच्या पयल्या वाचपांत इसाया प्रवाद्या मरिफात केल्ल्यो पासावण्यो तो विसरात गे. तूं म्हाका मोला देख. तूं उदकांतल्यान वेताना बुडोवन वचोंक हांव सोडिना उज्यांतल्यान वेताना उलपून वचोंक सोडिना म्हूण बासावणी केल्लो आमचो देव आमकां सोडीत गे. माते वाचो 19 अध्याय ओळ 20 आनी 6. अंतराळ आनी भुमी सरतली पूण म्हजीं उतरां सरची नात म्हूण केल्लो आमकां भरवोसो दिल्लो सोमी ताचीं उतरां बिलकूल विसराना. आमकां तो संडी जावनी सांबाळटा. मौनपणे ह्या वेळार कितें आमी आशेता सोम्याच्या पांया तळा दवरया. आयच्या दिसा प्रत्येक जावन नोवेनाच्या सकड मिसा वेळार 20 आनी 1 आयोगा पासत मागोन आसा आमी. सगळ्या संवसारार हे 20 आनी 1 आयोग आसात. भारतीय बिस्प मंडळाच्या तर्फेन सगळ्या भारतांत ते दिल्यात. हर एका देश आसात. हर एका फिरगचे अंतर्य आयोग आसात. ह्या मरिफात पवित्र सभा जिवाळ जावं दी. आनी हर एका फिरगजेंत गोवळीक मंडळीचे सकड सांदे आनी थोडे हेर सांदे ह्या आयोगाचे सांदे जावन आसात. हर एकल्यांनी आमची जबाबदारी समजून घेवन पवित्र सभेक हांवें कितें दिवंक आसा हांव थोड्या वेळाक आसा. ही गोवळीक मंडळी 3 वर्सांक आसची. हर एका 3 वर्सांक थोडे सांदे नवे जातात. ह्या अवधे भितर आपणाच्या तांकी पुरतें कितें पुरा करूंक जाता पिरगजेच्या वाडावळे पासत करूंक आसा. ह्या मरिफात पिरगज जिवाळ जाता आनी आमचो वेळ जाताना आमी देवून देगेक रावचें. नवे सांदे दुसरे सांदे भरती जातात. वो वावर निरंतरी मुखार व्हरतात. म्हज्या वेळार हांवें कितें करीत जाय हें करूंक देव कृपा दिवं दी आमकां समेस्तांक. देवाच्या प्रेरक आत्म्यान हर एक पिरगज जिवाळ जावं दी.
भावार्थ तिके आसा आमचे थंय पूण तिके सुरपणी थोड्या संदर्भांनी अस्कत जाल्लो पळोवंक मेळटना परत तो जिवाळ जावं दी. परशेंच उलयतना एका पाद्रा लागीं तो थोड्या तेंपार एका संस्थांत आसलो. थंयसर ऑस्ट्रेलिया आसलें. एक भुरगें म्हटलें शिकपान मस्त हुशार. हें भुरगें मिसाकत येना खंय. तें सकाळीं सांजेर मागणें आसलें. मागणी जाल्यार इवणी सोडया काय न्हिदलें पुरासान जाल्यार म्हूण चिंतलें पूण पाद्र्यापण तशें म्हळें म्हजे कडेन मिसाक येवचें बंद केलें खंय. मागीर एक फावटी आवय बापायक आपयलें खंय आनी ह्या पाद्र्यापण सांगलें खंय बापाय कडेन ह्या दुवेत मरिफात तुज्या कुटुंबांत कातोलीक भावार्थ आखेर जाता. बापूय हेटी उडोवन पडलो खंय. कालें फादर तशें म्हणटात. मागीर सांगलें आसता हें तुजें धूव शिकपांत इतलें हुशार आसा बुद्दवंत आसा. मिसाक सयती तें येना जाल्यार 4 मेटां सोलोवंक ऑस्ट्रेलियांत तावन मिसाक येवंक जाता तें येना जाल्यार ताका बिलकूल भावार्थ ना म्हूण जालो. आनी हाचे मरिपात हाचे उपरांत तुज्या कुटुंबांत कातोलीक भावार्थ ना म्हूण जालो आखेर जालो. रडचें बाकी खंय बापायन. मुखाच्यान जर तर असल्यो संगती आसात जाल्यार आमच्या कुटुंबांत काल जातलें तितल्यार आखेर जातलें. मागया आमी आस आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत भावार्थ जिवाळ जावं दी. आमी भावार्थान दृढ जावया. आमचे विशीं देवा विशीं आनी पेल्या विशीं समजोवंक आमकां साध्य जातलें भावार्था वरवीं. सांगता आमकां कश्ट आसात कंत आसा बेजाराय आसा हें सगळें आसा. हें सगळें मतीन दवर न्हू. म्हज्या सांगाता तूं राव सोमया आमच्या कश्टां आकांता वेळार. कन्नडांत तितें आसा नन्ना हत्तिराविरो हें गीत आमी सांगाता गावया भावार्थान. म्हज्या सांगाता तूं राव सोमया हांव उठतना पडतना म्हाका आकांत कंत बेजारा येतना सोमया तूं म्हज्या सांगाता राव. भोव अपुरबायेचें गीत. मुझे संगी तोरा जेजू सोम्या तुझे विणे जीवन सुखसोना. मुझे संगी तोरा जेजू सोम्या तुझे विणे जीवन सुखसोना. 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 मुझे संगी तोरा जेजू सोम्या तुझे विणे जीवन सुखसोना. मुझे संगी तोरा जेजू सोम्या तुझे विणे जीवन सुखसोना. हालेलुया 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 हालेलुया. अंकराच्या वेळारी उजवा जाऊन ये मरणाच्या काळारी बरवसो जाऊन ये.
अंकराच्या वेळार उजवाड जावंकी मोडाच्या काळार बरोसो जावंकी तुझे संगीत राव जेजू सोम्या तुझे विणे जीव सोना मुझे संगीत राव जेजू सोम्या हांव तुझे विणे जीव सोना हालेलुया 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 दिंबे रमी पडया आणि जेजूचो आशिर्वाद घेवंक व्हडा बावरतान सगळ्या सक्तेन काळजान तावन मनान तावन सक्तेन म्हणटाना बॉब न्हय बॉब काळजान तावन ये जाय आनी बॉब मारल्या वेळार काळजांत आमकां ऊब बगा जाय फकत बॉब उपकाराक पडना काळजांत ऊब बगा जाय आनी तसल्या बोगरांनी येत्या व्हडा सक्रामेंता गीत आमी गावया. Devoda sacramental sastang naman koruya urvilyatya rupa bodlat novioriti adarya Solvor vecească Tvișvean Bhavatace Voldivia Zășe Bapa Tășe Buta Ullasani stutiza Podvi moj masasna sasnak Je lataljan hsita Tuka dogańcza spirita Samahomina varta प्रार्थुया हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडला तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना एक घडी बरो आमच्या कुटुंबांत शिकपा खातीर या कामा खातीर घरांत पयस आसच्या आमच्या युवाजनां पासून आनी कुटुंबाच्या सांद्या पासून मागया खंयसर ती आसा जाल्यार तोच बरो देव सक्रामेंतलो जेजू तांकां बेसांव दिवं दी तांकां बरी भलायकी मोतीचें समाधान दिवं दी तांच्या कामान तांकां भद्रती आनी तृप्ती दिवं दी आनी विशेश जावन कुटुंबा पासून पयस काम करच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी दीस रात मेहनत काडिल्ले ते कश्टांनी जोडिल्ले पयशे कुटुंबाच्यांनी आनी तांणी सांबाळून दवरनो मुखले दीस समाधानाचे बऱ्या संतोशाचे जावं दीत म्हूण सांगून आमी विशेश जावन मागया. ह्या पवित्र थळाक येवच्या सर भक्तीका पासत मागतना जेजू बाळका मरिफात सगळ्यांक बेसांवां मेळोवन दीत कितेंच अनावूत ह्या वायट घडना जावं दी
हांगासर येताना आनी पाठी वेताना वाटेर सगळ्यांकी जेजू राखून सांबाळून दी म्हणून मागया. सर्व आम्ही सोम्याक नावाड्या संतोषाची गितां गावुया वर्तीन ताचे कृत्या नियाळ्या उपकार आमी तासो बावुड्या सर्व आमी सोम्याक नावाड्या संतोषाची गितां गावुया वर्तीन